कुंकळे नगरपालिकेतल्या नव्या इमारतीतल्या इलेक्ट्रिक चेंबरात एका अनवळख्या मनशाची कुशिल्य अवस्थेत कूड सापडली। पोलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामो केलो, मात मरणाचें कारण अजून गुपीत आसा। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। आज सकाळ फुडें म्हाका बाजारकारांतल्या आमगे थोडे व्यापारी भावां कडल्यान फोन आयलो की ही जी नवी कॉमर्शियल बिल्डींग म्हणून जी केल्या, जी पयली रिहॅबिलिटेशना लागून बांदिल्ली ती मागीर जी कॉमर्शियल जाल्या त्या बिल्डिंगेक एक फाटल्यान जो इलेक्ट्रिसिटी चेंबर आसा हो तुमकां दिसता आसतलो, त्या चेंबराक एक अननोन बॉडी डिकम्पोज जाल्या। म्हळ्यार तो एक 2-3 दीस पयलीं मेला आसतलो आनी ती बॉडी सामकी कुसून वाट लागल्या। अशी परिस्थितीक म्हाका अजाप दिसलें, ही येदी व्हडली बिल्डींग बांदल्या, तातूंत हांगा दुकानां घाल्यात, ताका कितें जाल्यार सेफ्टी जाय न्ही। तेन्ना म्हाका दिसता मुन्सिपाल्टीन हाजेर विचार करपा जाय। अशें कितें कितें घडटा, आतां ही मेल्या, हांगा कितें वायट कोण सांजची वायट वेगवेगळे धंदे चलतात अशें म्हणटात, पूण हांगा एक कोणी जाल्यार बाबा एक बरो फूल टायम सेक्युरिटी जाय ड्युटेचेर, म्हळ्यार 24 आवर्स बाबा, दिसाचो ना जाल्यार रातचो तरी तो एक 24 आवर्स आसचो, जेणे करून ह्या शॉपाकय एक सेफ्टी मेळटली आनी हांगचो जो वाठारांत जो लोक आसा तांचेरय नजर उरतली। हांगा असली वायट कृत्यां, कोण मेलो, कोण आनी कितें जालें, आतां वेगवेगळें कितें घडूं शकता, कारण आतां इंडस्ट्री जाल्ल्यो आसात, वेगवेगळे लेबरय आयिल्ले आसात, वेगवेगळे प्रांतांतले सगळे लेबर आयिल्ले आसात। जवळ जवळ 5 वर्सां जालीं ह्या बिल्डिंगेक हांव सदांच बोवाड मारतां, जावं ते बेसमेंटां उदका लागून, जावं हे टॉयलेटी लागून। पण आतां हे 4 दीस जाले एक वास येवपा लागली आमगे हिंग शॉपांतल्यान। आमी समजलें की ते हिंग चंबर भरलो आहाय, हे चंबर भरला आनी ओवरफ्लो जाता, ताका लागून ही वास येता म्हणून। सो आमी हे दीस होळी हॉलिडे आनी हेजी हॉलिडे लागून हांव हें केलां। आयज जेन्ना ते लेबर येयले, जेन्ना लेबरा विचारले अरे ते मातशें पळयात वचोन चॅक कराय म्हणल्यार चयल्यार थिंग एक बॉडी डिकम्पोज आहा आमगे इलेक्ट्रीक हेतूर, इलेक्ट्रिकल एक चंबर आहा, इलेक्ट्रीक सगळे लायटी मिटर सगळे थिंग आहा, थिंग एक बॉडी कुसोन पडला। एक जवळ म्हाका दिसता 4 दीस जाले ते कुसत वयता। सो ताका आतां पळयतकीर आमी हिंगा असली कीड पडलेले सामकें सांगपा नाका आशिल्लें। आतां हिंगा मिनिमम 2 बॉडी मेळ्ळे लेबराचे। हे 2 वर्सां भितर हिंग 2 बॉडी फावंड जाले। हिंगा कावन्सील जे पळय आहा पळय 2 चेअरपर्सन चेंज जाले फक्त हिंगा मुन्सिपाल्टी शिफ्ट करपा लागून, पण आजून पसून शिफ्ट जायना। आतां मुखार ही बिल्डींग म्हाका दिसता हिंगा हॉन्टेड म्हणून कळटली, आनी हिंगा आमगे जे आमी शॉप गेले पळय थिंग गिराक सुद्दां जावपाना मागीर।